सगळ्यांक तुमकां येवकार आणि नातालाची हुनहुनीत परबी. क्रिसमस नाताल म्हणजे जेजू क्रिस्ताची जल्माची परब. पूण हे जेजू क्रिस्ताची जल्माची परब फकत न्हय जाल्यार हे पवित्र कुटुंबाचे परब. हांगा बाळोक जेजू, मारिया आणि जुझे जेन्ना आमी घोट्यान पळयता तेन्ना दर एक कुटुंबाचे वांगडी आपल्या कुटुंबाचेर नियाळ करता. म्हणून आज आमी फादर आल्बान फेर्नांडीस जे डायोसिजन फॅमिली सर्वीस सेंटराचे अध्यक्ष आसा हाका भेटूंक आयला आणि तो आमकां एक पवित्र कुटुंबाचेर नियाळ दितलो. ही जेजू क्रिस्ताची जल्माची परब आमकां कुटुंबाची परब, कित्याक आमी म्हणटा देव मनीस जाला, गॉड इमॅन्युएल, आनी तो एका कुटुंबान जल्मला. म्हणटच हें मनान दवरता आसतना ह्या वर्साक आमी केरीत भाशेन खुशालकायेन हे परबेक तयार जाताना केरीत संदेश आमच्या कुटुंबाक आमी दिवंक सोदता. आनी हो कुटुंबाक संदेश दिवंक सोदता तेन्ना तो 3 भागांनी वांटूंक सोदता. 3 एस मनान दवरून अक्षर सुरू जाता ते भाशेन. पयली सुवातेर कुटुंबाचे परब म्हणटा तेन्ना एक संबंदाची परब. इट्स अ फेस्टिवल ऑफ रिलेशनशीप. आमी जाणा देवान जल्मांत येवन मनशा कडेन संबंद बांदले, जे संबंद पातकान तुटलेले. देवान आपल्या एकल्याच पुताक आपुरबायेचे आमच्या मदें धाडून संबंद परतून घडोवन हाडले. देखून हांव म्हणटलो आसलो आमच्या कुटुंबान हो संबंद गरजेचो. आनी आमचो बिस्म साहेब कार्दिनाल फेर्रांव आपले गवळेक चिटीन संबंद म्हणटा तेन्ना ताणें कुटुंबाचे लक्ष घालून मिसांव ह्या भागांत ताणें आमकां कितें भाशेन उजवाडाक हाडला. आमचे संबंद घोव बायलां कडेन कशे आसचे, आमचे संबंद आवय बापूय भुरग्यां कडेन कशे आसचे, आमचे संबंद भुरग्यांक गेले आवय बाबा कडेन कशे आसचे. संबंद गरजेचे, मोगाचे, बोगसणेचे, ल्हानविकायेचे, खालतिकायेचे, हें जें कितें जेजूच्या जल्माची परब आमकां शिकयता तसले संबंद आमच्या कुटुंबात. दुसरी एस हांव म्हणटलो आसलो सांगात. ही परब आमकां केरीत भाशेन जेजूचो देवाचो सांगात आमचे मदें आमकां दिश्टी पडटा. गॉड इमॅन्युएल, देव आमचे मदें रावंक आयला. आनी देखून हातूंत देव आमच्या सुखांत, आमच्या दुखांत, आमच्या कश्टांत तो आमकां सांगात दिता आनी आमकां तो आपूण आमचे बरोबर आसा म्हूण आमकां दाखयता. म्हाका दिसता आमच्या कुटुंबांत हेंच गरजेचें. एकचार. आमचो बिस्म साहेब ते गवळीक चिटीन म्हणटा एकचार आसूंक जाय. आमच्या कुटुंबाचे दर एका वांगडे आसावे. ल्हान व्हड, म्हातारीं, थोडीं दुयेंत, थोडीं कडेन डिजेबल आसतात. जेन्ना कुटुंबान दर एका वांगड्या सांगात बरोबर असलो सांगात आसता तेन्ना आमच्या कुटुंबांत खुशालकायेची परब आमी समोरूंक पावता. सांगात सृश्टी कडेन देवान आमकां सृश्टी दिल्या. सृश्टीचो नाश करूंक न्हय, सृश्टी सांबाळूंक. सांगात दुसरे धर्माच्या भावां भयणां कडेन. आमच्या गोंयांत एक बरेंशें एक भावार्थाचें नातें आसा. सगळे धर्म देखून तुमी पळयतले आमी पळयतले हे नातालाचो सगळ्यांक एकठांय जाता. हिंदू, मुसलमान जावं गोठो करूंक जावं एकामेकाक भेट दिवंक म्हणटच असलो सांगात आमची परब हाडटा आमच्या कुटुंबात. तिसरी एस संदान, बोगसणें. हें देवान आपल्या जल्मा उद्देश आमकां दाखयलां. तो आमची पातकां बोगसूंक आयला. आनी म्हणटच ही नातालांची परब आमच्या कुटुंबान खुशालकायेची जातली जेन्ना आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या मदें संदान आसा, रिकन्सिलेशन आसा, बोगसणें आसा. आमी चुकता एकामेका सगळें जायते फावटी कुटुंबान. पूण हें सहभागिलीपण संदानान आमी हाडटा तेन्ना कितें भाशेन नातालांची परब एक खुशालकायेची परब आमच्या कुटुंबांत जावं येता. म्हणटच ह्या कुटुंबाचे जबाबदारी आशिल्ले कडेन आमच्या सगळ्या गोंयच्या कुटुंबांक ही नातालांची परब, ही कुटुंबीक परब, खुशालकायेची परब, मोगाची परब आमी मनयता. आनी परबे उद्देशीन दर एका घराब्याचेर आशिर्वाद देवाचो आमी मागता. नाताल पवित्र कुटुंबाचे परब आसतनाय पवित्र सभा आणि ल्हान क्रिस्ती समुदायाची परब आसा. तर आज आमी हांगा ओल्ड गोवा सेंट कॅथिड्रल गोंयचे सारके मुखेल फिरगोज हांगा आयला आणि फादर रोझारियो ओलिवेरा पादविगार
हेच इगोर्जेचो आमकां पवित्र सभा आनी ल्हान क्रिस्ती समुदाय आनी नाताल हाचे वरवीं नियाळ दितलो. आमची ही पॅरिश मादर चर्च आख्खे सगळ्या गोंय धामांवची व्हडली चर्च, मेन चर्च. आनी हे चर्चींत सदांच बिस्प साहेब हें क्रिसमस सेलिब्रेट करता एवरी इयर. आनी हे इगोर्जेंत आमी ह्या वर्साक आमच्या गोंवडीक विशयाचेर लक्ष दवरून म्हजे फाटल्यान येयात म्हणटा जेजू हाचेर आटापून आमी एक खेरीत भाशेचो गोठो करूंक चिंतला. म्हळ्यार जेजूच्या एक एक जिविताचो भाग. जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उसवाड, तो एक भाग. जेजू म्हणटा हांव जिवो उंडो, तो एक भाग. जेजू म्हणटा हांव पुनर्जिवंतपणान जिवीत, तो एक भाग. हे भाशेन आमचे 12 समुदाय आसात. हे 12 समुदायान आमी एकठांय जावन एक एक जेजूच्या भागाचेर आमी कसो पाटलाव करूंक जाता ताचेर आमी लक्ष घालून हें पयण जेजूचें आमी भायर कॅथेड्रलाच्या मुखार आमी तें देखावो करतले. आतां मेरेन ऑलमोस्ट रेडी जालां. ते उपरांत हे सगळे भाग चल्ल्या उपरांत मागीर गोठो मेळटा आमकां. थंयसर आमकां जेजू मेळटा. जेजूचो आमी पाटलाव करून जेजूक आमी अणभवता. सो आमी ह्या वर्साक हे भाशेन ह्या विशयाचेर आटापून हो गोठो आनी ही आमच्या नातालां समोर थारायलां. आमी चडशे कार्यक्रम दवरूंक नात. फकत एक जाणट्यांक आमी एक दीस एकठांय हाडटले हांव. तांच्या सांगाता क्रिसमस सेलिब्रेट करतले हांव. आमी ऑलरेडी मायग्रंटां सांगाता 4 ग्रूप करून आमच्या भुरग्यांक घेवन आमी वेगवेगळ्या जोम्यांनी वचून मायग्रंटां बरोबर क्रिसमस समोरबलां. आमी मागीर धाकट्या भुरग्यांक एकठांय करून बाळकांक एकठांय करून तो एक दीस समोर उक्तले हांव. आनी मागीर फॅमिली डे समोर उक्तले हांव. जंय आमच्या 12 समुदायो एक एक आयटम रांदतलीं. आमी सगळीं एकठांय येतलीं. कोणाचे टॅलंट्स आसात ते आमी स्टेजीचेर डिस्प्ले करतले हांव. आनीक बरोबर वेळ सारून हो आमी फॅमिली डे कसो समोर उक्तले हांव. तर 30 तारखेक. कित्याक हें आतां बाळकांची परब जाता 28 तारखेक. बाळकांची परब जाता त्या दिसा आमी सगळ्या बाळकांक ल्हान भुरग्यांक हाडटले हांव. तांचेर आशिर्वाद घालतले हांव. आनी तांकां हो क्रिसमसाचो खुशालकायेचो ऑल्दो तीं बारीक ल्हान आसात तांकां समजना तितलें तरी तांकां आमी तो दिवंक सोदता आनी तांचेर आशिर्वाद घालतले खिरीत आशिर्वाद. जाणट्यांक आमी कित्याक हाडटा तांकां जाणट्यांक उदी करून होम बाउंड्स तांकां इगोर्जेन येवपाक सयेग मेळना. नातालांचो सयेग घेवन आमी तांकां हाडून हांगासर थोडो प्रोग्राम करून तांकां खावपाक दिवन कितें गिफ्ट दिवन मीस समोरबून तांचे सांगाताक हो वेळ सारूंक आमी थारायला. जेजू बाळक जेन्ना जल्मलो तेन्ना हेरोद राजा भियेलो की आपणाचें आनी आपल्याचे फॅमिलीचें राज फॅमिली किंगडम तांचें तें त्रेत जायत म्हण. ताका आनी कोण राजा येवन आपणाक हारायत म्हण. सो ताणें चिंतलें कित्याक सगळ्याक परगट जाल्लें की इज्रायलाचो राजा जल्मला म्हण. तो भियेलो. ताका खबर ना इज्रायलाचो राजा तो कसलो. तो आत्म्याचो राजा, तो स्वताचो राजा, तो जिविताचो राजा, तो पॉलिटिकल राजा न्हय आसलो. सो ताका दिसलें तो पॉलिटिकल राजा जातलो म्हण. आनी देखून तो सगळ्या त्या 2 वर्सांच्या बाळकांक ताणें मारून उडयल्या सुमारान की आनीक आपल्याक त्रेत ना जावपाक, टू एवॉयड दॅट त्रेत. ताका लागून नातालांची परब सदांच कुटुंबाची परब. आमी गोठो पासून करता तेन्ना कुटुंबांनी एकठांय जावन गोठो करता आमी. समुदायांनी एकठांय जावन करता आमी. सो इट इज अ कम्युनिटी सेलिब्रेशन वेदर इन फॅमिली ऑर फॅमिलीन जावं वो आमच्या समुदायान जावं वाड्यान जावं. एक समुदायाची समोरबणी ती कुटुंबाची समोरबणी. देखून आमी फॅमिली डे आतां इगोज व्हडली एकली कुटुंबांनी 25 तारखेर आपापलो क्रिसमस सेलिब्रेट करतली. मागीर आमची फिरगोज व्हडली म्हणटूच सगळ्या लोकांनी एकठांय जावन एक कुटुंब कसो सेलिब्रेट करचें आनी पवित्र कुटुंबाची परब आसा ताका लागून ती आमी समोरप करचें म्हूण थारायलां. ल्हान हांव सांगू हे क्रिसमसाक खिरीत भाशेन आनी दुसऱ्याय क्रिसमसांनी सेलिब्रेशनी ह्या क्रिसमसाक खिरीत भाशेन हांव आमच्या पोरजेक उलो मारतां की आमी आमचें हें सेलिब्रेशन आमकांच दवरपाचें न्हय, क्रिस्तांव कुटुंबाकूच
हो क्रिस्तांव समुदायाकूच न्हय, आमी तें सगळ्यांक ही कुशालकाय वांटूंक जाय. आमच्या समुदायांनी जायतीं क्रिस्तांवां आसात, ओ क्रिस्ती दुसऱ्या धर्माचे आसात. तांचे सवेती आमी कुशालकाय वांटूंक जाय. तांकांय आमच्या बागाक घेवंक जाय. तांकां आमच्या काळजाचे गोंडे म्हणल्या भशेन रून करून आमी तांकां एकोमोडेट करूंक जाय. क्रिस्तांव करपा खातीर म्हूण न्हय, पूण तांकां जेजूची कुशालकाय दिवंक जाय आमी. जेजू स्वता पासत जियेला, जेजू कुशालकाय हाडूंक आमकां आयला, जेजू सोडवण हाडूंक आयला. सगळ्या लोकांक भागाक घेवन आमी ही कुशालकाय वांटूंक आमच्या ह्या समुदायांनी कोत्ता तेन्ना न्हूच फकत आमी क्रिस्तांवांक आपयता, दुसऱ्यांकूय आमी ती कुशालकाय वांटता. आनी त्याच मनान आमी आतां कितलीं मायग्रंट्स आहात तांचे सगळें ही ऑलरेडी कुशालकाय आमी तांकां वांटूंक सुरू केल्या. तर हे मायग्रंट्साक तुमी खंय खंय गेल्ले आनी खंय तांचे आमचे हांगासर 4 जमे केल्ले आमी. हांगा चडशे आहात आमचे हे स्टील यार्ड आहा पळय थिंगा, मागीर रेल्वे कोर्लीं आयल्यान थंयसर रेल्वे रोड आसा, ओवर ब्रीज आसा, थंयसर 2 जमे केल्ले आमी. आनीक हांगासर एक जमो कुरिस मिलाक हे सायडीन ओल्ड गोवा. त्या थंयसर त्या वाठारांनी चडशीं तीं भाड्यांनी रावतात. सो तांकां सगळ्यांक एकठांय करून आमी दोतोनीच्या भुरग्यांकूच घेवन वचून आमी वचून थंयसर तें समोर उबलें आनी ती कुशाल जाली. नाताल हे फकत क्रिस्ती धर्माचे परब न्ही, जाल्यार आख्खे समाजाचे परब. आनी समाजांत आसलेली तरणाटी व्हडा उमेदीन ह्या परबेन वांटो घेता. तर ह्याच अनुभवाचेर नियाळ दवरपाक फादर आल्फ्रेड वाझ आमकां ह्याच नियाळार लक्ष घालून दितलो. नातालां म्हळ्यार पयली सदरी कुशालकायची परब. आनी कुशालकाय वेगवेगळे तरेन. पयले व्हडली कुशालकाय म्हळ्यार आमकां देव मनीस जाता आनी देवाचें तेज येदें व्हड तें गोठे इतलें ल्हान जावप हें समजूंक कागोडच. आनी हो व्हडलो गूट हे नातालां सुमयार आमी समोर उमता. आनी देखून ही व्हडली कुशालकाय ते देव मनशाच्या जिवितांत जिवंक येता आनी मनीस देवाक घेवंक हें ताका व्हडलें भाग. हो पयलो सुमार. देखून हातूंतल्यान ही कुशालकाय आनी ही कुशालकाय सगळ्यां बरोबर आमी समोर उमता आनी देखूनच सगळीं बरोबर समोर उमता. देखून ती कुशालकाय वाडटा आनी दुपेट जाता. आनी फादर आतां जे आमी म्हणटा यूथ जे आजचे नवी पिळगी सुद्दां आसा ती सुद्दां आजकाल खूब एक्टीव आसा काय ती ना, आनी ती तेन्ना इगोर्जेन कशी भशेन वांटो घेता आनी हे नातालाचे परब म्हणून तांकां कितें एक तरणाटी आमची ती हे परबे वंतूच. कित्याक आतां आमचो म्हजे फाटल्यान ती म्हजे फुडल्यान हांगासर हो गोठो केला. आतां कितलोच तेंप जालो आमचे तरणाटेच करतात. इगोर्जेन थंय चेडूं आहा ती आनीक एक गोठो करतात. न्हेसोवपाचें नेटोवपाचें मिसाची मांडावळची तयारी हातूंत तरणाटी मिसळ आहात. देखून ही परब सोगटांची आनी तेय पिरायेक ही अपुरबायेचीच. कित्याक तांकां गोडे ओदीक ही अर्था बरी जाता. कित्याक ती मागीर आमचे गोंयचे संस्कृतायेंत आतां डांस आहात ती थिंगा वेतात. मागीर हांगासर इगोर्जेंतूय आसतात. देखून हे समोरबांनी तांची मिसळणी आहा आनी ती उर्बेन वांटो घेतात. आनी नातालाचे परबे सोमयार हे युथाक कितें मेसेज दिवंक सोदता म्हणजे हे नवे मॉडर्न जे आसता आधुनीक काळांत कशे भशेन म्हणजे ताजे नियाळ दवरून हाजे समजोण कितें आसा तातूंत म्हजे ह्या काळाच्या तरणाट्यांक एक नातालांचो संदेश म्हळ्यार असो. ही आयची आमची परिस्थिती बदलपाचें हें आव्हान आमच्या तरणाट्यांनी मानून घेवंक जाय. आनी कशें बदलपाचें पयलें म्हळ्यार न्हू जेजून कितें केलें तें समजूंक. जेजू आपूण आयलो आनी आपूण रितो जावं मेरेन ताणें दिलें. आपलें बरेंपण पडूंक न्हय. आनी हे असले देही आमच्या तरणाट्यांनी समजून तेजोवंक जाय. आमचे गोंयचेच परिस्थितींत पोरजीचो विस्वास तोडून पोट जावन निराशी जाल्या
आनी हे पोरजेक हे असले फुडारी उत्पन्न जावंक जाय जे आपलो स्वार्थ पळयनात. जेजून आपलो स्वार्थ पळयलो ना, पूण दुसऱ्या पासून जियेतात. कित्याक जेजूचें जिवीत दुसऱ्या पासून ही नातालां देखून हे तरणाट्यांनी हें गोंयचें सोपोन आपलें करूंक जाय. आज आमकां कितलींच आव्हानां अशीं समुदाया मदें धर्मा मदें वांटो घालून राजवटकी चलोवपाचें. जांचेर विस्वास दवरला त्या मनशांचो विस्वास सोडून आपलेंच राज चलोवपाचें हातूंत सांडल्यात. आनी उलोवपा बरी, चाल पोळकी आनी फोटी. हे असल्या आव्हानांतले भायर सरपाचें, असल्या हे परिस्थितींतले भायर सरपाचें आव्हान तरणाट्यांनी घेवचें. जेजून घेतलें, ताणें शार्ती पावयलें. त्या नातालां समयार तरणाट्यांनी आनी हे पिळगेन हें पाडचें हो म्हजो संदेश आनी हांव. आणि आता नाताल जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना फकत हे क्रिस्ती धर्मीक लोक तेका समोरूंक ना, बाकीचे लोक सुद्दां हातूंत वांटो घेता. तर हातूंत हे सगळे वेगवेगळे धर्माचे लोक जेन्ना एक येता तेन्ना हातूंत कसली म्हणजे कितें हाची खाशेलेपण कितें आसता आनी गोंयचे संस्कृताय आनी बाकीचे इतिहास दवरून हाका कितें म्हणजे मेसेज दिवंक? हें जें कितें आतां घडूंक लागलां सगळीं बरोबर तूं म्हणटा तशें वेगवेगळे धर्माचे मनीस हे आमचें आनीक एक बोड. हातूंतल्यान आमी समाज बांदूंक आमकां बरो सोय. देखून जें कितें वेगळेपणां कोण कोण रचून हाडटात ही वेगळेपणां सोंपोवंक ह्यो असल्यो परबो आमकां एक बरो उपाय. जेजून तशेंच केलें. जेजून कोणाचीच अंतर दवरली ना. तो जुदियो लोकां मदें, जुदियो न्हय त्या लोकां मदें गेलो आनी तांकां ताणें बरें केलें, तांकां ताणें खुशाल केली, तांचो एकचार केलो आनी ती देवाक वाखाणूंक लागली. हेंच जें कितें अशें नॅचरल आपुणूच घडून आयलां सैबानूच तें आमी सांबाळूंक जाय. आनी हे भाशेन वेगवेगळे धर्म, वेगवेगळ्यो परबो समोरूंक एकठांय जातात. हें दर एका संस्कृतायेचें बोड, दर एका समाजाची उदरगत जावंक हें बरें पाव. हातूंतल्यान आमी चडचें आसा. Christmas, the festival celebrates the birth of baby Jesus in a manger. And the manger is signified and denoted by a crib. So there are cribs around homes, around churches, around villages. We are here at the famous Panjim Church and we are going to be speaking to the youth and the parish priest, Father Walter, to find out about their preparation and their coming together to prepare their crib. Okay, I'm from the parish of Panjim Immaculate Conception Parish, and we are celebrating Christmas this time after a break of 2 years due to the COVID. It is really exciting and joyous to be back again celebrating the birth of Christ. We started off this year's celebration with our zone members reaching out to some of the people who are homebound. We went to their houses and sang carols. This was much appreciated and liked by them because these days carol singers are more extinct, and they really enjoyed our coming to their houses and heralding the birth of Christ. At our church, we also play carols in the morning before the Mass, and this gives our insights a great feeling among the people who come for the Mass. Here in our parish, one of the committees, St. Vincent de Paul committees, organized a lunch for the homebound people. Most of these people hardly move out, so the Vincent de Paul committee got them
and brought them to the church through the transport of other helpers. They were served lunch. They had a nice enacting of some programs by the youth, and were really overjoyed with this performance. This gave them a sense of joy and happiness to experience the Christmas season. Our youth are there out preparing the crib for the past maybe 10 days or so, and they're enjoying every bit of it. They are being helped by our parish priest, Father Walter, and assistant parish priest, Father Haston. So it's all about Christmas, and I think we will have a real good time celebrating the peace, the love, the joy and happiness among all of us. सगल्यांक पयले सुवातेर तुमकां हांव दिता सुकेस्त आनी कुशाल बरीत नातेलां. जेजूचो जोल्म आनी ताची दोवाजीक परब समोर केल्या. भुरग्याचो जोल्म म्हटल्यार आमकां व्हड कुशालकाय, पूण हो भुरगो जेजू वेगळोच तरेचो भुरगो तो देव जल्मा उदेशी देव मनीस जाता, आमचें स्वयं घेता. देखून आमी 4 सातोळ्यांची तयारी केल्या आनी हे तयारीक आमी म्हणटा आद्वेंताचो काळ. म्हणजे आमी रावता आशेता हो जेजू बाळूक केन्ना जल्मतलो आनी आमचे मदेकोत येतलो पळय तो देव आनी तो सोडवणदार. आमकां वायटा विघ्नांतली पातकांतली तो सोडूंक येता. आनी जल्माचो दीस म्हणटकूच दुबावच ना, सगल्यांकूच उर्बा येता. आनी त्या खातीर जेजूचो जल्म समारंभूक आमी गोठो केला आमच्या तरणाट्यांनी. दे आर our youth from our parish. They spent 20 days plus in putting up this crib right down in our open place below the steps, and it's beautifully depicted. But it is nativity scene. Nativity scene म्हणजे जेजू गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो, थंयसर ताची आवय आनी बापूय आसा आनी मोनजातीय आसा. लायक द शेपर्ड्स आर देर, द शीप, द गोट्स, and also you see there 3 kings. They also came to know, having seen the star right on the sky. They followed the star, and the star exactly stopped where the crib or the grotto was there, and they offered to Jesus 3 special gifts. That is, they offered Jesus the incense, meaning that he is God. They offered Jesus what we call gold, and that gold meaning that he is king. And they offered Jesus myrrh. Myrrh म्हणजे गोंड्रोस मोडटलो तो, आनी तेन्ना तेंचे सोमयार तांची चाल आसली मोडटा पळय तेन्ना कायशावांत एक चुन्याचो पावडर घालपाक, म्हणजे कूड बेगीनच कुसपाक. आनी आमी जाणा जेजूक तशें घडलें फरें, पूण जेजूची कूड कुसोंक ना, तो पुनर्जिवंत जालो. म्हणटकूच ही आमची कुशालकाय आमी दाखयता क्रिसमस कॅरल्स गावून. आनी आमचे तरणाटे, आमचे देव संदेशकार कॅटेकिस्ट आसा ते भाग घेतले. आनी मिसाची भेट जातली कोंकणी भाशेन आनी इंग्लीश भाशेन, कित्याक जायते ट्युरिस्ट वांटो घेता, जायतो दुसरो लोक येता जांकां इंग्लीश समजता बरी आनी कोंकणी तितली तांकां येना, म्हणटून तांकां एक सवलती आमी दिता. आनी हे मैदानार आमी करता कित्याक आमकां चड जागो मेळटा आनी चड जाणांक भाव भयणांक वांटो घेवंक जाता. आनी हे समारंभांत न्हयच फकत क्रिस्तांव भाव भयणां or Catholics alone, but people from other faiths also do participate. So it gives us a great joy because Jesus was born, and when Jesus was born, the shepherds sang a very beautiful hymn, and that is, "Glory to God in the highest and peace on earth to people of goodwill." मागीर आनीक आमची कुशालकाय दाखोवपाक आनी दुसऱ्यांक वांटपाक आमी नाताळांची खावपाच्यो वस्तू करता. आमी वडे करता, नेवऱ्यो करता, करकोल करता आनी एकामेकाक वांटता, दोदोल करता, बेबिंकाय आमी करता. म्हणटकूच हें सगळें आमी कुशालकायेन करता. आनी आमी दुसऱ्या भावां भयणांक शेजार सांबाऱ्याक आसा पळय, वो करून गरीब आसा
कोणा लागीं एकसूरपणान रावता, घरा एकलोच आसा, तांच्या घरा वचून आमी हें वांट्टा आनी तांकां गायनां कोत्ता, कॅरल सेरेनेडींग आमी कोत्ता. हें सगलें स्प्रेड करपाक जेजून शांती हाडल्या पळय ती, संस्कार हाडल्या पळय ती, आनी ताणें फेलोशीप आनी ब्रदरहूड थीर आनी घट केला. तर हो बरो सोयेग आनी बरी व्हडली परब आमच्या धर्माची. देव मनीस जाता आनी आमचे मदत जियेता. तर ह्या समयार हांव सगल्या म्हज्या भावां भयणांक एक जॉयफूल अँड ब्लेसड हॅप्पी क्रिसमस अशें हांव म्हणटा आनी हांव देता. Hi, good evening. My name is Clessy Fernandez and I'm the co-coordinator of the Penjim Parish Youth. These are my fellow youth members. I'm Desire Bello. Dravid Judge. I'm Jason Kuto. So every year the parish youth does the church crib, and this time we have thought of making a big one. Usually we make a very small one. But this time we have thought of making a bigger one. And you can see how we have put the mountains, and we have the main crib at the corner, and we have the desert here and the waterfall. It is very wonderfully made, and we have the support of all the youth members, and they have worked really hard. Like we started I think in November end, and I feel it is an accomplishment because we have never done a crib on such a larger scale. Dear friends, Christmas is a season of hope, love, and communion. Christians believe that God came to earth at that first Christmas and that He is now with us, the Emmanuel. He kept aside His power and took upon Himself our fragile nature. He became one with humanity, one with the least of all, and in doing so, He created a union, a communion between Him and humankind. He showed us how to love, respect, and care for each other, so that our life becomes a living and constant service to God and to our fellow human beings. As I wish everyone a happy and blessed Christmas, I pray that we may strive to reach out to everyone, particularly the least and the last. Listen to the voices of the people around us and spend our lives in the service of others, building thereby a communion of communities. God's blessings on all of you during this Christmas time.